काल 5:20 आमकां वाळपय फायर स्टेशनाचेर कॉल आयले की एक पर्सन ड्रावनींग हांगासर रिवर खडकी वेळग्या म्हणटा थंय. इमिडिएटली आमचो अरविंद देसाय हवालदार तो तेणी टर्न आवट केलें. जाल्यार पयलें जाल्यार हांगा पॉयंटार पावोवन बरें डीप आसलें आनी एरिया मातशी खूब व्हडली आसली. तेणी इमिडिएटली आमची रेस्क्यू जी बोट आसा ती बोट आपयली तेणी आनी बोटीच्यान आमी सांजचे सर्चींग ऑपरेशन स्टार्ट केलें. सो आमी आनी आमचो लोकल उमेश गांवकर तेणी मातशें बुडोवन सगळे बॉडी जर मेळटले सर्च केले पूण कांय आमकां काल मेळो ना आनी रात जाली. आनी तो मनीस जावन आसलो तो मागीर कळ्ळें आमकां लोकला कडल्यान आमचे कडल्यान की तेंची खूब फॅमिली आयिल्ली हांगासर. माबुली पटेल म्हणून वर्सा 28 मारगांवचो तो. त्या नंतर आमी काळोख जाल्ल्या कारणान आमी रातचे आमी स्टेशनार गेले आनी सकाळीं परतून 8:30 हांगासर परतून आयले वीथ बोट OVM घेवन आनी सोनार डिवायस आमचो एक कॅमेरा आनी तेतूंतल्यान आनी आमी बॉडी सोदपाक सुरवात केली सकाळीं 9 सुमार. आनी आतां आमकां बॉडी ती मेळिल्ली आसा. तशेंच तेंचे दोग जाण मारगांवचे दोग जाण आसले तेंच्यांनी बरो आमकां हेल्प केलो आनी ती आमी जी काल बुडलालो जो तो मारगांवचो सो ती बॉडी आमी आयज काडलेली आसा वीथ द हेल्प ऑफ सोलर डिवायस आनी आमचो एंकर रोप ही घालून आमी ती डेड बॉडी काल जो बुडलालो ती आमी उदकांतल्यान काडलेली आसा आनी हँडेड केल्ली आसा पोलीस डिपार्टमेंट फुडली ते पोलीस डिपार्टमेंट करतली. तुम्ही पळयतात GNH. अरे उस प्लान का क्या हुआ? इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस, हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन? डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ, गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह सीसी। नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.